कोण मोठा आम्ही मेली मग एश कोणी कितें आय डिड नॉट लायक दॅट ती जी म्हाका कात्री आसा म्हणजे सबस्क्राईब करा न्हू टमाट न्हू ती सारकी आयज चड विंडी आहा मुगे केंस वता मुगे बॅग आनी तो कॅमेराय हालवता खबर ना डस्ट मग कित जात ते केंस वता इथे ते वता सनसेट जाता बरें वार येता बरें दिसता बस आयज एक और डिले जाल दिसत म्हाका सो हिंग न्हू हे हाय एलोवेरा हाय जायते सारखे मोठ्याने गोंया इंडिया चड बारीक जाताय न्हू बरे पल्पी अशे वार सारखे बरें येता शेर गायनींग बोसपा अशे बिचाचे वार येना गोंया ते भाशे हिंगा फाटल्यान कंस्ट्रक्शन चलता रेजिडेंशियल एरिया नो बिल्डिंग बांधताय आनी ऐसा वार तेचो मुगे बॅग आनी सारखे हालवता कॅमेराय हालवता येल दिसता ये लंच बॉक्स हांवें दाखयता मारलें हांव विसरलें हांव ती बेस्ती पोत घेवन वयतालें सो म्हाका बरें क्यूट दिसलें सो हांवें गेल्लें गोंय एक बरें क्यूट आहलें मुको लंच बॉक्स हांव तें घेवन वयतालें सो आतां हांव हें घेवन येता तितून रायस आनी ग्रेवी हाडटा और कितें केलें जाल्यार एशें सेमी ग्रेवी कितें केलें जाल्यार तें घेवन येता केश दिसता मुगे लंच बॉक्सू बरें दिसता न्हू थंयला मुगे चॉयस बरो दिसता बस येत म्हणल्यार बरो टायम जातलो रात जातली कितल्या बस आहली 6:45 जावपा येयली सन पासून सेट जाली एश कोन्न बस डिले जाल जाल्यार मागीर कार लेट पावताय मागीर गार फ्रेश जात म्हणल्यार कितें रांदीत म्हणल्यार टायम जाता मी चोय बडी वयता आनी हिंगा चोय कितू आहाय ते एलोवेरा आनी हे एलोवेरा फूल हांवें फर्स्ट टायम चोयलां सो जायती एलोवेरा हिंगा आनी सारकी मोठे मोठे बरी केन्ना केन्नाय दिसता घेवन वयता मग भिरान दिसत कॅमेरा आसताय न्हू आनी हिंग बोगेनविले आहाय सो एक एक कोडे एक एक एरिया एक एक भाशे फुलां पेतुनिया सादा बहार आनी वाऱ्याचे बरी हें जाताय बरें दिसताय न्हू आनी फायनली बस येयली आनी चोय ही एरिया ती आनी ब्युटिफूल मॉस्क आनी KFC पिझ्झा हट आनी कितें दिसती पडटा क्रिस्पी क्रीम आनी चोयलां काडोक जालो एश को मागीर बेजार येता आनी चोय थिंग ड्रायव्हर रावलो प्रेयर करपा सो फायनली दुबय मॉलाको पावत येयला मागीर मेट्रो धरपाची One eternity later. चोय पावला घरा आनी लेपो हाडल्यो सो तेका बरो मसाला लायला रवा लायन दवरले हांवें 10 मिनट्स मॅरिनेट करून दवरले हांवें आनी आतां शीत करपा दवरलें फ्रेश जावपा गेल्लें न्हू शीत जायत येयलां आतां हांवें फ्राय कोता तू तेंपान लेपो खाता त्यो व्हडल्यो लेपो येताय चोय त्यो सो हिंगेले हांवें लेपो खावंक नाय म्हळ्यार ओके लेपो रे सो एक वाली व्हडली 6.5 दिराम सो आतां हांव ती फ्राय कोता आनी काल हांवें बटाट्या भाजी केलोली सो चोया ती गरम कोता अदरवायज आतां हांवें तो हें खायला मेदू वडा तो हांवें तो मॉर्निंग गेल्लो आयज ब्रेकफास्टा तो आनी बनाना फ्रिटर गेल्ले ते खायल्ले तो वडा तेसो उत्तम गार घेवन येयल्ले तो मातशें हें जाता टेस्टलेस असो म्हाका बटाट वडा जाल्लो वडा सो मागीर तो आसना ते टायम लागता म्हणून लागलो तो मॉर्निंग मागीर तो मेदू वडा येयल्लो तितू आसना असो म्हाका लायक जायना तो
तेशको लावत ना तो मातशें लायक बिटर खबर ना बिटर जाल्यार बट म्हाका तो बिटर लावता तेसो हायलो वेस्ट जाता आनी आतां फ्राय करता तेल घायना कायल बरी तापपा जाय ना तो तुगे नुस्तें लागतलें पयलीं म्हाका कोण आहलें तें नुस्तें एशें कोन्न ताप नासता पयलीं घातालें स्टार्टिंग एशें कोन्न रांदतालीं तेदोन आतां म्हाका कोटा पयलीं कायल बरी तापपा जाय मागीर नुस्तें घालपा जाय म्हूण ना तो तें पोतपाचें ना आनी तुगे ओद नुस्तें कायल खायन वयतली सो घाता यम्मी हांव न्हू चडशी नुस्तें कितें हाडटा हे दिसान चडशी नुस्तें हाडटा एशें नुस्तें हाडना म्हाका गोंयन फुगडा आसता आनी एशें कोन्न ते स्मेलाचे एशें कोन्न दिसता गोंय आहा एशें कोन्न नुस्तें घेवन येता आतां हांव चडशी चिकन बी खाता चिकन बट नाव आय हॅव डिसायडेड I will eat fish. फिश मसाला सोदताले फिश मसाला ना दुसरो आहलो तो ब्रँड म्हाका लायक जायना हिंगाचो हिंग मोस्टली मसाला न्हू सॉल्टी येताय तितून सॉल्ट कंटेंट चड आसता सो हांवें तंदुरी मसाला पासून गेल्लो हिंग हांवें तंदुरी मसाला गेल्लो तो सारको इतू सॉल्टी सो हांवें कितें केलें तो मसाला खातोय आनी सॉल्टी आनी चड स्पायसी हांव तर स्पायसी खाता बट शीत सारको चिली पावडर हाड दिसतालो सो हांवें कितें केलें हांवें कॉर्नफ्लावर गेलें तो मसाला मिक्स केलो आनी एक मिनट मसाला मिक्स केलो आनी हांवें मगे तंदुरी मसाला केलो तूं हिंगा तंदुरी मसाला यूज केलो जाल्यार म्हाका तो तंदुरी दिसना बरो एशें कोन्न येयना तंदुरी भाशेन लागना तो चिली पावडर आनी भाजी दिसता हिंगे आई तुमकां हांवें दाखयता नुस्तें चोय लेपो रेडी जाल्यो दिसता पिया कातून सायडी दवरला आनी आतां हांव जेयता आमगे रायसूय जाल्लें हा पयलें जाल्लें सो आतां हांव जेयता तुम जेयली लेपो 2 पिसांय फाल्लांच्या दवरले गार्लीक पिकल पियाव एंड रायस जेयता हांव फ्रूट खाता फ्रूट खाता चोय ही फ्रूट हाडले हांवें कडकोताय आसता तुमी प्लम्स आनी हे कडताय 2 हाडले किती जाणाय तुमी टमाट न्हू पर्सिमन पर्सिमन म्हणटाय तांकां बरी लागताय गोंय मेळटाय ती हांव गोंय आसता हांव ऑफिस काबार जातकच आनी हे सीजन आहलें न्हू हांव घेतालेंच थिंग सकला कडेन सारकी बरी लागताय तुम हायलें आसतली ऑत जावन हायलें आसतली सो ते पर्सिमन म्हणटाय ओके बरें टेस्टी आसात ते चड पिकलो खावपा जायना चड रायप खायला न्हू बरें लागना दिस्तू आसपा जाय चडूय मोव आसपा जायना आनी चडूय तोरणे आसपा जायना तोरणे आहल्यार दिका लागतले मोव आहल्यार चड स्वीट लागतले सो दिस्तू आसपा जाय सो गोंय हायलो हांवें लास्ट केदो हायलो खबर ना सो आतां कातोन दाखयता भितर कितको आसत तें ओके हिंग सायडी दवरता हें कातोन दाखयता बट ही पयली चोया एकू कातोता सो हें कातोरया दीस वन ओके आवय कॅमेरा पडटा हांव सारकें दवरता कात सोद हावपाची आं हें पयलीं काडपाचें पान आहा तें धुयलाय तें सो पान पयलीं काडपाचें
चोय एशको आसता भितर बरें उजवाडान दाखयता. सो एशको तें बरें लावत सारकें. कातत तेदो मातशें मगे टेबलाक अतकूय केल्लें सो मातशें हालोता दोलोता समजोन घेयाय मातशें. ओके चोयलो केसो तें टेस्ट डिस्क्रायब करपा आमकां जावपाना बिकॉज डिफरंट टू टेस्ट तेजो. तुम तें थिंगसो मार्केटा सावन टेस्ट कोन्न चोवपा पडटलें बरें लावत तें. ओके आनी म्हाका दिसता 350 ओ 300 कित 5 कित येताय ती 5 असो व्हडा आसना म्हाका मोठे गेल्या उण येतोली. सो पर्सिमन ट्राय कोराय एटलिस्ट एक काड्यान ट्राय कोराय आनी मागीर सांगाय तुम ट्राय केल जाल्यार हेजे हातां बरें. ते टेक्स्चर न्हू वेरी कित म्हणपाचें चिकू भाशी काय न्हू तें. तुम टेस्ट कोराय तुम कळटलें कितको तें. ओके आनी हेचे प्लम्स स्टार्टिंग न्हू प्लम्स हाडटे तो एशको भितर रेड आसतालें पूण हें रेड आसना गोड आसता पूण जे रेड आसत न्हू भितर ते सारके ज्युसी आसता बरी एशको तान येयल्या ते हायल्या तान बागोत मोठाय ते भाशी हेच हय एशको आहा स्वीट आहा बट ते रेड आसत चोय सारकें ज्युसी एंड वेरी वेरी टेस्टी. ते म्हाका एक सुपर मार्केटा मेळ्ळें आनी तिंच मेळटा अशी ते सीजन काबार कोण डिफरंट टायप्स ऑफ प्लम्स आसताय न्हू डिफरंट वरायटी. सो म्हाका चडशी हांव तेंच मेळटा ते म्हाका चुकोन मेळ्ळें एक पाटी इतू ज्युसी. आनी वॉटरमेलन एक मुगे फेवरेट पूण हांव तें खायना मागीर बेश्टी थंडी बी जाता सो ताड बी पोट मागीर तेका लागून. सो हांव चडशी हाड जाल्यार वॉटरमेलन हाडटालें ऑरेंजीस प्लम्स आनी आयज पर्सिमन हाडलें. सो आतां हांव शाउट आउट घेता. ओके the 5 shout outs for today are the first one is Cynthia from Kansalekar. Then mak starting so comment kota from the start of my journey mutaite bashi. Okay muge every video ache te maknu hearts gata जायती हार्ट्स घाता. सो मग ते उगडा सोदता सो तेका नाव दवरलो आनी तेका सांगलोलें हांवें तुगे नाव आय विल कॉल यू फ्रॉम टुडे हार्ट्स रानी मू. सो थँक यू सो मच हार्ट्स रानी. देव बरें करूं. थँक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. मागीर रोनिता गॉयज फ्रॉम केपें थँक यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं. I hope so you all are enjoying my vlogs. Then is Maria Fernandez from Uttoda. So thank you for watching Maria. Zaitso Maria hai. Muge middle name hui Maria. So zaiti Maria hai ani surnames different definitely. But zaiti Maria mak choite. Zaiti Maria ek dusre Maria choite. So thank you for watching. Dev baren karun. God bless you all. Then Angela Fernandez from Varka. Oh Varse spelling Varse mu यहाँ place aha mak खबर ना mak एशको दिसता है आयकिलेश मु but Varka aha no but she lives in London Wembley. Okay so thank you Angela. Most of the times they comment kota मुगे shorts आचेरूय comment kota. Thank you so much. देव बरें करूं and God bless you. The last shout out goes to Maria D'Souza. Hey म्हाका जायत पाट support kota जायत comment
तेगे डॉटर तेका हॅपी बर्थडे सॉंग म्हणलें शी वॉन सो म्हाका उगडास उत्ता. शी इज फ्रॉम मारगांव एंड शी इज करंटली इन UK. थँक यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं. सो आय होप तुम एन्जॉय कोताय मो एन्जॉय कोताय न्हू कोणाय जाल्यार सांगा या. पूण हांव जाणा हांव जावं एश को कमेंट करपा नाय मू. पूण जे कोणा गट्स हाय न्हू एश को रूड कमेंट करपाकू तीन एश लायक काइंड ऑफ रूड कमेंट येल्ले और मे बी आय मिस अंडरस्टँड केला आसतले. आय मिस अंडरस्टूड इट. कित्या एश को कोंकणीन कमेंट केलें न्हू जाल्यार म्हाका तें समना. म्हळ्यार हांवें एक शॉर्ट गायलो न्हू लास्ट शॉर्ट हाचो एश को हांव तुमकां उलयता ते दोना एश को मुगे इंट्रोडक्शन एश को हाय हॅलो केशा हाय सगलीं. हांव एश को विचारपाना तुम ब्रीथ कोताय तुम जिता हाय एश को विचारताय कोणू मेळ जाल्यार कितें विचारताय हाय हाव आर यू एश को विचारताय न्हू. कोणू विचारना तुम जिता हाय ओ कितें तेन्ना म्हाका कमेंट गायला एश को आमी मेली एश को गायला AMI आनी MELEM आमी मेली जाल न्हू. आनी कितानी मिनींग आसतलें. हांवें म्हळें केसो कमेंट घाताय मागीर आनी कितको मुगे व्लॉग स्टार्ट करपाचो खबर घेवपा जाय न्हू. तुम केशा हाय ती जाण जावपा जाय न्हू म्हाका. सो एश को जायत जावन रिप्लाय दिताय येस वी आर फायन आम बोर आहाय देवा कृपेन आम बोर आहाय. तेश को घालाय न्हू तुम कमेंट. आमी मेली म्हळ्यार कितें इट इज व्हेरी रूड very very rude whoever it is. I don't know if that it is a boy. I don't know if he is my subscriber or not. That was a very rude comment. So एश को बदिसना गायल्या कितें आमी मेली म्हळ्यार कितें तेश को जायना न्हू तें. कोणू तुगे खबर घेता. हांवें विचारलें तुमकां एश को विचारलें हाय केशा हाय कोणू मोटा आमी मेली मू एश को आनी कितें. आय डिड नॉट लायक दॅट. बट म्हाका पोत पोतून उगडास येवपा लागलो. हांव ते बसी रावतालें म्हाका पोत पोत उगडास येवपा लागलो. हेणांनी केसो कमेंट गायला म्हाका एश को हांसपा येयलें आनी हांव मेट्रोन पोत पोत चिंतिता हेणांनी कितें गायलां आमी मेली म्हळ्यार हांवें कितें मिस्टेक केल्या. ते शॉर्ट एक गायलां हांवें चला केशा हाय एनीवेज आसूं दिल पे नहीं लेती मैं कळ्ळें. मुगे एश को सब्सक्रायबर आसपाना दिसना म्हाका. मुगे सब्सक्रायबर आहलो न्हू जाल्यार बरें एश को कमेंट करताले. मुगे सब्सक्रायबर न्हू तेजी म्हाका खात्री आसा. मुगे सब्सक्रायबर इतू रूड कमेंट करपा न्हय. ओके आनी आतां आमी सॉंग म्हणया. ओके एंड देन वी विल एंड द ब्लॉग. चडूय लांब करपा सोदना. सो हांव सॉंग म्हणटा तें तूं मोजें सूख. ओके हें कमेंट केल्लें सारितान. ओके शी इज अ व्लॉगर केजियाज वर्ल्ड मो तेगे हें आहा यूट्यूब चॅनल आहा. सो लेट्स स्टार्ट. तूं मोजें सूख दिव नाकाय दूख तूं म्हजो रूख लागोना बूक तुजे विणे संसार सगलोच दिसता काळो. तूं म्हजें फूल तूं एक बुलबुल तुज्या मोगान हांव जालें गुल. तुजे मुखार मानका म्हज्या हांव जमनीची दूल. सांग तूं दिसताय जिवो सांग तूं किल्लायन नाकाय दान कुडीक सुटलो आकान. मोड मोगाच्या सोमदिरान मोड जाला तोर म्हाका गोड्डोर चिंवची सुकान. तूं मोजें सूख दिव नाकाय दूख
तू म्हजो रूख लागोना भूक तुझ्या विणे संसार सगलोच दिसता काळो तू म्हजी फूल तू एक बुलबुल तुझ्या मोगान हांव जालें गुल तुझे मुखार मानका म्हज्या हांव जमनीची दूल पुरो न्हू इतलें सॉंग दिसतें हय thank you and thank you for watching the vlog. Okay, see you and take care. See you in my next vlog which will be very special. Okay, bye bye, take care.